नमस्कार. हांव सुचित्रा यश शेणे. विश्व कोंकणी केंद्राचे यूट्यूब वाहिनीक तुमकां सर्वांक स्वागत. आजी आमी जागृत जगताचे 20 उपाख्यानांत विजय देवाडिगाले केसाचे भाग 2 दोनी पळोवचार आसाची आनी ह्या विशयार माहिती दिवच्याक आमगे संगात आसाची प्रसिद्ध ह्युमन रायट्स ॲक्टिविस्ट अँड मेंटर डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांणी. डॉक्टर मामा तुमकां उपाख्यानात स्वागत. नमस्कार. आमी फुडली उपाख्यानां कसं पळयलें म्हळ्यार विजय देवाडिगा म्हूण सांगून एकलो मनीस तागेल आनु कांप्र देवाडिगा म्हूण रेल्वेंतू सेवा अवधींत आसतना मरण पावन तागेल तें काम तागेल पूत विजय देवाडिगाक मेळका म्हूण सांगून तो मस्त रमनेर प्रयत्न करता. जाल्यार तागेल 20 वर्साचें एक कठीण एक युद्ध म्हण येता, परिश्रम म्हण येता, युद्ध म्हण येता. ताका ताच्या जेन्ना ताका फल मेळनासतना तशें म्हूण तांणी हांगा आमगेले डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभागाक येवन मेळटाची आनी तांगेले मुखांतर तांणी मस्त पुरो कार्याचरण करताची. तांणी रेल्वे मंत्री जावन आसचे राम नायकाका वचून मेळ्ळो. ताका एक ड्राफ्ट कोरून हागेले पुरा प्रॉब्लेमाचे समस्येचे एक ड्राफ्ट कोरून ताका पेटोवन तो वाजून तांकां भरवस दिता. राम नायक आमकां भरवस दिता कसं म्हळ्यार ताका काम मेळचेशी करताची म्हणून. मुखार समका जाता डॉक्टर माम. तुमगेले पुरा वीक्षकाले एक मेमरी फ्रेश करशाक हांव एक कशी दाखयता स्लायड्स. सुरवेश स्लायड विजय देवाडिगाल फोटो. विजय देवाडिगा हांगा विजय देवाडिगा 18 ವರ್ಷ ಪ್ರಾರಂಭ केलेले 38 ವರ್ಷ कसन केलेले म्हणून लास्ट टायम सांगले. तदनंतर तागेले अम्माक पेन्शन मेळच्याकय ही आप्पी म्हणून एक पेन्शन मेळच्याकय 20 वर्स ताकाय स्ट्रगल केलताले. तिका मेळ्ळ्यार बरी 9,500 रुपीज पेन्शन. ते कशें ता दिला की ना हें ना तें ना कशें ना इतले स्ट्रगल करतनाची आमकां आश्चर्य जालें. आतां रिटायर्ड जालेल्यांक तांकां पेन्शन दिवच्याक त्या वेळी कसं कोणें मारचें जायना तें तांकां पावका हें कसं केलें म्हूण सांगून. सो तागेले आमी कंप्लिटली स्टडी करून घेवन आमी लेखन बरयलें. तिन्नीचे स्लायडार आमी लेखनय बरयलें. हे देशाक शाप येना शास्त्र इतले कश्ट पावन घेवन तांणी कसं की पुरो केलें. आजू आनी पुत्तान इतले प्रयत्न केल्यार इतले प्रूफ दिल्यार जायना गे म्हूण सांगून आमी बरयलें. हें आर्टिकल मस्त जनाक अपील जालें. मस्त भाशेन ट्रान्सलेट जालें, मराठीन ट्रान्सलेट जालें, इंग्लिशान ट्रान्सलेट जालें. आनी मस्त जन आमगेले थंयचे रिडर्स उदयवाणी रिडर्स मुंबय आशिल्ले तांणी पुरा ओट्ट दावत तशी आमी एक लेखन कॉल दिलें. तुमी पुढे आमकां उडपा दाखोवन येवचें जायना, तुमी मुंबयतू कशें कराची म्हणून. तांचे प्रकार मीरा एस कामत म्हणून सांगून तिगेले एक निर्भयता म्हणून सांगून एक ऑर्गनायझेशन. त्या बेसिकली ते ऑर्गनायझेशन कशें म्हण जाल्यार मॅरेज कावन्सिलींग आनी चायल्ड एब्यूज एट्रॉसिटीज फिमेल एट्रॉसिटीज म्हणून जालेले तेन्ना ती एक्टीव जावन महिला सबलीकरण म्हणत ताजी ती एक्सपर्ट. तिणें त्या वाजील कुडे ती म्हणाली आजचो मिगेल कसंय आसो जाल्यार ह्या ऑर्गनायझेशनांतलो हांव फायट करता म्हूण सांगून आमी तिका सजेस्ट केलें बाबा नवें ऑर्गनायझेशन कसं करचें नाका अम्मा, तूं हेंच करी म्हूण सांगून तें केलें. सो तिणें राम नायकाक पर्सनली कॉन्टेक्ट करचें ट्राय केलें. इट वॉज नॉट पॉसिबल. तेन्ना तिका दिसली कसं म्हणून एकची तुमी प्रत्येक फूड केलेली तशीची तुमी राम नायकाक कागद बरोवन तशी कसं करनाची म्हूण सांगून. तशें आमगे नेक्स्ट स्लायडार राम नायकाक पुरा पत्र बरयलें हांगा. लक्ष कडल्यान 1000 कडल्यान तुमी कितले जाण बरयलें म्हूण आमकां कोत्ता. आमगेले इतले दाळ सारकें आसा तें ताळ बरोवन तूं तेन्ना ईमेल पुरो ना 99 ईमेल ना ताका बरयलें. पोस्टा मुखांतरच बरोवप आशिल्लें पुरो कागद ही बरयल्यार येस पळय तागेलें आतां एक पत्र केक वचून एक म्हूण सांगिल्लें आयकलां हांव. ताणें पावना तशें प्लॅन घेता आशिल्लीची पळय तागेले ऑफिसांत वता रेल्वे मिनिस्ट्रीक वता. रेल्वे मिनिस्ट्री दाखोवन ताणें कशें करचें म्हूण कळना. त्या पुरो कन्नडान आसा आनी एक आसा तें आसा इंग्लिशान आशिल्लें पूण वाजेल कुडले तांकां करता रेल्वेची कशें की कामाक खंय तरी करता असं म्हणून ते सायडार दवरता ती. अशें पुरा केलें मागीर
आम्ही नॅचरली वी हॅड टू एक्झॅक्टली एम ॲट हिम ओन्ली. ताकाची तिळसुका पर्सनली वच्चाक म्हाका जायना हांगा करूं गेल्यार तेका अपॉयंटमेंट मेळटा म्हणून गोतना. म्हाका गोत्ता सर ऑस्कर आनी तांणी परत कसं काम करना अशी म्हणून कित्याक म्हळ्यार तांणी 15 वर्स करून कसं मेळ्ळी वपास तागेले मुळचे पॉयंट ना म्हूण सगळं स्ट्रेट ताका बरोवच्याक कशें म्हणून हांगा मंगळूरची एकली रिटा मस्कर तिगे लांव भोवशा ते शूट गासू ती ऑफिसर क्लार्क करतली ती आमकां तागेले एड्रेस हें तें परत दिवन न्हू तुमी लेटर बरोवन पोस्ट करूं नाकाची तुमी म्हाका पेटयाची कित्याक म्हणल्यार तागेले ड्रायव्हर पळय तो आमगेल्या ऑफिसान आसता वैश्ट नासता आनी तो हांगाचो दक्षिण कन्नडाचो कन्नडाचो तुळू उलयतालो ताका हांव दिता आनी राम नायक केन्ना मुंबय वता पळय डेल्ली मुंबय देखून डेल्ली वता तेन्ना तागेले आतां तूं दिवका म्हणून हांव सांगता तुमी कसले एसर घालाका अशें म्हूण सांगलें. सो दॅट वॉज ए ब्लेसिंग फॉर अस. आमी ते गेले आनी ते दिले तें कितले इफेक्ट जालें म्हणून सांगलें ताण मुंबय देखून डेल्ली ते तेची वाजली काय ताणें वाजली कुडले ताणेची आदेश दिवन घेवन ताजे कॉपी आमकां दिन पटेल पळय हांव आदेश दिला ताजे नंतर ताका काम करचें दिवच्याक तो फिटनेस योग्यच तो तेजेले काम दिवका म्हणून हांव आदेश केला म्हणून तागेले पर्सनल लेटर येयलें. पर्सनल लेटर येयले कुडले आमकां कितें दिसलें ಸ್ವಲ್ಪ दिवसान MP जसाल म्हणून जॉयंट डायरेक्टर ऑफ रेल्वेज ताणें जनरल मॅनेजर एक पत्र बरयलें तें तागे हें पत्र स्पश्ट आसा अपॉयंटमेंट ऑफ श्री विजय देवाडिगा लेट कांपर देवाडिगा पूरा पळय मुंबय डिविजन प्लीज रेफर टू युअर रेल्वेज लेटर पूरा ताण एक्सलेंट करून विजय देवाडिगाक appointment on compensation grounds compassionate grounds by giving time limit relaxation as a special case. म्हळ्यार ते कसले जालें म्हळ्यार आतां लास्ट तांगेले एक एक्सक्यूज कसो म्हूण सांगले ताका एज बार एज बार 40 क्रॉस जाला तो 40 क्रॉस जाल्यार दिवचे प्रोविजन ना म्हणून दॅट वॉज द लास्ट टायम ट्राय त्या स्केल कुठले आमकां पळय तागेले लिमीट जालेलें न्ही कसं दिले जाल्यार ऑफिशियल्सांनी बी दिलें तागेले लिमीट दिलेलें न्ही ताणें 18 वर्सांनी प्रारंभ केला अशें म्हणून गेला आमगेले रिपिटेड लेटर वता रे आनी प्रती पटी आमी कशें करता म्हणल्यार रे तो पियुश बहादूर म्हणून आसा पळय तो तें पर्सनल ऑफिसर ताका बरोवचें राम नायका कागद घालचें कित्याक म्हणटा ताका प्रती पटी आमी राम नायका वता राम नायक वाजीत कितें म्हणून आमकां वतना आनी आमकां तें येना जाल्यार आमी ते तिलशीत अशें म्हणून ताका कळना न्हय तें कशें केलें म्हळ्यार मीरा कामत एज वेल एज ही रिता मस्करेन आसा तांगेले दोगूय आमगेले इन्फॉर्मेशन हांवें कसो म्हळ्यार म्हळ्यार प्रती एक कडेन लास्टाक तो प्रिवेंट करतलो हो एकलोशी आगेलो पियुश बहादूर हो त्या काळार ऑर्डिनरी ऑफिसर जावन आशिल्ले ताण मरताना कांपर देवाडिगान मरता ऑर्डिनरी ऑफिसर जावन आशिल्लो आतां व्हड पोस्टार आसा आतां पर्सनल ऑफिसर जावन आसा आफ्टर 20 years ऑफ सर्वीस तो पर्सनल ऑफिसर जावन आसा आतां तागेले हातांत आसा पुरा ताजे कितें प्रती पटी तो तागेले कुडले थंय लोकून गेलो वापस मार्क्स पेटयत शिवाय विंगर कसं ते सकल ते वरना त्या निमित्त म्हणून आमकां तो कसले करता तशी म्हणून सांग आमकां कसं नाही कळलें जावं कसो लाभ आसा ताका वय आतां प्रिवेंट केलें ताका कसो लाभ आसा म्हणून आमकां ताणें कळलें आशिल्लें. सो तेन्ना आमी एकदां अशें म्हळ्यार लास्ट आनी कारण दिलें न्हय ताका ऑलरेडी एज बार जाला म्हणून सांगून तेन्ना आमकां दिसलें सेकेंड आतां वी कॉल्ड फॉर ए लेटर स्टेटेड टू मनीश हाका तुका तुगेले पियुश बहादूराका बरया आमी जेन्ना कॉल दिलें पियुश बहादूराकाची कोणें कन्नडान बरोवं नाकाची इंग्लिशान हिंदीन तुमी कागद बरोवका म्हणून आमी पूर पेपरार गेले मुंबय तूं गेले आतां पुराय ताका टार्गेट करचें सुरू केलें सुरू केलें आनी तागेले पेपरा वयरी तागे मेजे वयरी इतून तितून जाळ गे लेटर्साचो ताण ऑर्डर केलें मिगेल ते खंयचेय लेटर मिगेले टेबलार येवचें सुरू नज म्हणून तागेले अर्ज जाल्यार ताका न्हीद पडनाशिल्ली रात्री
कसं केल्याने त्या कसं म्हणून कळना. वय ह्या नमने कागद येताना जनाले कशी रिप्लाय करची म्हणून ताका कळली म्हळ्यार कशी रिॲक्ट करची म्हणून कळली. नाही आता तुमचे सांगतो काय सान एक असं इतले 1000 जणांक तागेलें नांव कत कळ्ळें. वय कोण अन्याय केला पळय तो भिता केन्नाय. बिगेल नांव जनरल पब्लिकाक कळना, हांव प्रिव्हेंट करता म्हूण कळना आमचो म्हणून. त्या इम्प्रेशन जेन्ना आयलें म्हूण सगळें कळ्ळें कुठलें ताका कळ्ळें तागेलें जी पोस्टा प्रॉब्लेम पोस्टा प्रॉब्लेम आमकां न्ही चूक दे नेवर बॉदर. तागेले पोस्टा प्रॉब्लेम येता आनी खंय जाल्यार मिनिस्टर ते पावले अशी आनी तांकां कसं करून वचून ताणें एक आमकां पर्सनल म्हाका लेटर बरयलें. विजय देवाडिगे बरयलें म्हाका बरयलें मागीर त्या लेटरांक आसा पळय डियर डॉक्टर शानबाग एम्प्लॉयमेंट कंपेशनेट ग्राउंड Vijay Devadiga. पळय So now wait, that's one target subject. With reference to the above, you will be glad to know that the case has been considered and sanction of the competent authority for appointing Shri Vijay Devadiga has already been communicated to DRM Solapur on 26/2/99. Shri Vijay will be appointed on Solapur division after completing all the formalities like screening, medical examination, etc. Best wishes. Voilà. पळय ताणें बरयलें कुडलें तेन्ना कळ्ळें आमकां येदोळ तो सॉफ्ट जावन नंती नाशिल्लो कठोर शब्दान तो अंडर एनी सर्कमस्टन्सीस तसं लेटर सांगलें की अंडर एनी सर्कमस्टन्सीस ही विल नॉट बी अपॉइंटेड असं लँग्वेज आशिल्लें तागेलें. आतां त्या लँग्वेज कशें चेंज जालें त्या जनाक आश्चर्य जालें कशें तें तागेलें हृदय परिवर्तन जावचें कारण कसं जालें म्हणून हृदय परिवर्तन कसं जालें ना तेन्ना तागेल्या पोस्टाकच कुत्त येता म्हणून ताका कळ्ळें कुडलें. ताजे नंतर तो सॉफ्ट जालो. सॉफ्ट करून आमकां बरयलें न्हय ओके. आतां ताका मेळटा म्हूण खंडी जालें आमी हाका सांगलें केद्दा नामून जायना नक्की ना सांगलें आमी फॉर्मॅलिटीज केली कोणी शोलापुरांत तिळशिला म्हणून इमिडिएटली ताका आमी मुंबय देखून आपयलो विजय देवाडिगाक शोलापूर डिविजनाक वच ते DRM आसा रिजनल मॅनेजर तागेले वचून येणें पुरो दाखय ताका आनी आमी मिनिस्टर बरयलें तें पुरो दाखय आनी कशें करता म्हणून आमकां सांग म्हणून म्हळ्यार पुढे आंगेल म्हणून टेलिकम्युनिकेशन इतलें नाशिल्लें बस्ट करचें असेल करच्याक बट दिवन देन ताका पटयलें. ताण थंय वचून पुरो सांगलें ना ना म्हाका ऑलरेडी गुर्तु आसा हें गुर्तु आसा सो तुका अपॉयंटमेंट लेटर पटयता आमी तुमी येवका म्हूण सांगून तागेलें समाधान करून पटयलो. मार्च फर्स्ट वीक आयलो 1999 मार्च फर्स्ट वीक स्टील आय रिमेंबर. येवन येनो सर म्हाका काम दिता म्हूण सांगलां हांव हाजे वेट अपॉयंटमेंट लेटराक वेट करता आसा इंटरव्यूक आपयला म्हणून हांव म्हणलें आनी इंटरव्यू केसो न्ही म्हणलें न्ही तें मेडिकल हे पर जावकाक ते फॉर्मेलिटीज मात्र फिटनेसा खातीर मात्र म्हूण ताका एक्सप्लेन केलें आसा तूं कशें न्ही आसो तुका सांगला न्हय म्हूण सांगून. सो मार्च 25 मॉर्निंग 10 घंटाक तूं सोलापूर डिविजन रेल्वे ऑफिसार तूं इंटरव्यूक येवका म्हूण सांगून सांगला. ताका एक लेटर येयलें. ताका लेटर येयलें मार्च 25 ताका मेळ्ळें 1 घंटाक 10 घंटा इंटरव्यू सोलापुरांत. पण ताणें ट्राय करचें पडलें पूण हो येनी म्हूण सांगीत न्हय अशें आमी दिलना येनी म्हणून लेटर प्रूफ आमगे लेटर डेटेड 10th मार्चाचें लेटर 25 मार्चाक येवका म्हूण सांगून ताका मेळटा तशी केलेलें 25 सकाळीं 1 घंटाक ताका पोस्टार मेळ्ळा. त्या कुठे वापस पेपरार घालें पण त्यांनी कितले ट्राय करता आसाशी ते खंयचे ट्राय केल्यार आमी सोडची बिलावर ना आमी हें त्या म्हणून येयलो ताचें कितें क्लियर जालें आसा आमी तांकां वचून घेवन थंय धरण जावं करता कसं करता मस्त जालें तेजोड पेतर कारवार सोलापूर हांगा थंय केन्ना कोण कोण आसा पळय तांणी आमी कसले करचें ना पळयाची कितले पुरो माती धांवडायताशी पूण दिश म्हाका असल पुरो विशयान तूं म्हळ्यार लेट येवन पावचेशी करचें पुरो लेट येवन पावचेशी करचें आनी ताका तें इंटरव्यू एप्रोच जालेले दिवस फुडले दिवस जाल्यार तो वता आशिल्लो वय अशें कोणी कोर वचवेत आशिल्लें वय. आनी युजली आमगे एक रूल करता आसता गेले इंटरव्यू दिता फुडले दिवसाचें टिकेट पटोवका ताका
ओ ओ गव्हर्नमेंट तान पेटोका नाही हानी ताक पेटोका नाही बा ते रेल्वेमध्ये कोणते अपॉइंटमेंट लेटर पडेल आपला इंटरव्यू लेटर तुगे हे तुगे तिकीट पटेला तू ट्रॅव्हल करून यो म्हणून हा 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 तान दिव का तशी वय हा हा पुरे जण रेल्वे इंटरव्यू तशीची ओ ओ आनी वन ताण खर्च कोण करचेना हा हा त्या काही आसा म्हणून सांगून मागीर की तागे फोन आयलो फोन केलो तेजो मागीर तुमी कसं नाही करता म्हणून ताणें पाय पर केन्ना येयलें रे हांवच पर्सनली इंटरव्यू घेता म्हणून सांगलो तांगेले DRMR फोन आयलो हो समकलो फॉर द फर्स्ट टायम ते लेटर तागेले दिक पडटा पडले तागेले अपॉइंटमेंट लेटर तागेले हातांत मेळयलें तेन्ना ताका कितले संतोश म्हळ्यार हें म्हाका नंबूचें जायना सर हांव 20 वर्ष म्हळ्यार साधारण विषय आनी ताका इमिडिएट जावन घेवन ड्रायव्हर जावन घेतलो DRMR ड्रायव्हर जावन घेवन ताका अपॉइंटमेंट जालें जावन घेवन तांतूं तागेलें कॅडर कसं न्ही त्या पुरे प्रत्येक ताणें एक्सप्लेन करून घेवन विंगड हें जालें ताका D ग्रुपान जाल्यार तागेलें एज जाल्ले निमित्त ताका ऑफिस वर्क दिवका ताका D ग्रुपाचें कसं न्ही काम दिवचें आसा ऑफिस वर्क ताका दिला ताका ग्रॅज्युएशन हें जालां म्हणून पळयाची तशें म्हणून सांगून पळय एक्सप्लेनेशन दिवन घेवन आयलें एंड देन मागीर आमी पब्लीश केलें विजय ಇದೀಗ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ಯೋಗಿ म्हणून तागेले 12 पटी ताका तिरस्कार केला तागेले अर्जी 7 जन रेल्वे मिनिस्टरांक ताणें अप्रोच केला म्हळ्यार तितली वर्स 7 जन चेंज जावन जाला माधवराय सिंधी यादव घेवन रामा नायक थंय 7 जन 6 जणांक कसं नाही करचें जायना तितलें काम 7 पटी येयलें रामा नायकान केलें पळय हांगा साकून कितले हजार जणांनी ताका कागद भरला म्हणून म्हाका वता प्रत्येक कागदाचे सगळेची 7 की 8 फायल्स आशिल्ले म्हगे लागीं आतां आसा तें कितें म्हळ्यार हे असल फायट खंयचे गांवांत जालें ना आनी ही ऑब्जेक्टीव दवरून हे पळय शिवाय करचें ना म्हणून केलें न्हय ताजे जाले नंतर आमकां रेल्वे मेळ्ळें तो वयली काम मेळ्ळी की ड्रायव्हर जावन आशिल्लो ना ड्रायव्हर मेळ्ळें मागीर वयर मेळ्ळें मागीर आमी निमगेले तागेले सर्वीस 20 वर्स तागेली सर्वीस कसं करता ते आमी वयलो प्रश्न आशिल्लो आमी तागेले कसन मेळका की त्या पुरा मेळका म्हणून ते ताका कसन करचूंक करता म्हणल्यार 20 वर्स दिली जाल्यार तांगेले घेना रेकॉर्ड हे 20 वर्स कसन करता म्हणून सांगिल्लो मागीर तांगेलें एक्सप्लेनेशन येयलें ताणें सर्वीस करना ते निमित्त आमकां तागेलें सर्वीस दिता ती जाल्यार सांबाळ दिवचें जायना जाल्यार विथ स्पेशल सॅंक्शन 50% ऑफ हिज सॅलरी वील बी पेड टू हिम नातल्यार ताका लांबाल पेन्शन पुणी दिवेत आशिल्लें पेन्शन तेजो ते पेन्शन केलें येयलें पेन्शन स्टार्ट जालें ती 2,500 रुपया कितें ना पेन्शन मेळटा आशिल्लें मातशें दिनी कित्याक तिगेलें एप्लिकेशन ना म्हणून तांगेलें वाद तिगेलें एप्लिकेशन ना म्हणून आमलें एप्लिकेशन घालून तुमी दिवका गत आसना परत करता आनी कशें जालें तिका 1986 ताकून मेळ्ळें 1986 ताकून 71 हांव येयलो थंय देखून 15 वर्स नंतर ताका पेन्शन मेळ्ळें मागीर त्या पास वचाक आमी कोणाकय तितली एनर्जी वर न्ही 20 वर्स तांणी होराट केलें व्हडशें वय तांणी म्हणून आमी दाखय सर आमकां वॉटेवर तुमी इदेम दिलें आमकां संतोश जाता म्हूण सांगून दिलें इतलें जाले नंतर जनाल आमगे वयर प्रेशर सुरू जालें हांकां ते कोण विजय देवाडिगा इतली सतायस येयलस पळय तागे वयर तुमी कसलें एक्शन घेता ती तुमी कसं आनी ते कोण वय म्हळ्यार अशें असल दुसरी करतले जन आसा पुरो तांकां एक कोळक अशें प्रकार नज म्हणून त्या निमित्त आमी तेव्हाय सोदून काडलें तेन्ना आमगे कळ्ळें 3 जन ऑफिसर्स एकलो मेन ऑफिसर पियुष बहादूर म्हणून पर्सनल ऑफिसर तागेले कोणके रिलेटिवाक अपॉइंटमेंट दिला ऑन कंपॅशनेट ग्राउंड हागेल बदला तागेल ना वर्गाला तागेले रिलेटिव्हान तागेले रिलेटिव्ह जावन तागेले पुतू म्हूण सांगून आमकां कळ्ळें जाल्यार कितले रेकॉर्ड सोदल्यार आमकां थंय कसरी मेळ्ळी कितें जाल्यार तांचो पयसान परत डिस्ट्रॉय करून जाला म्हळ्यार 20 वर्सांचे चेड तेका एक रूल आशिल्लें 1984 नंतर तुमी लिवन घेवका म्हूण ना म्हणून 84 नंतर ते रेकॉर्ड्स परत कसं दवरचे ना म्हणून तांगे कसं एक रूल येयलें आनी ते रेकॉर्ड पुरो डिस्ट्रॉय करून दवरले त्या निमित्त न्ही आमी त्या मुळाकय वचून ते कोण तो
आगे बदलाक ती जॉईन जालोलो म्हणून सांगलो जाल्यार त्यामुळे कळली तो आमकां कळलें की सांग म्हळ्यार ते युजली तशी जेवच खंय कोणाल कितें नांव घालचें कंपे तागेले बदला काक दिवचें अशें करून तांकां फूड देखून तो क्रमूच तशें ते नवे न्ही म्हणून कितें कितें ऑफिशियल्स आमकां लेटर येयलें आतां हांगा हें जालें मागीर तेदोळ भितर आमी तागेले नोटीस सोड जालें कशें म्हूण पळया म्हणून सांगतना बाय द टायम तो रिटायर जालो हां तसं तो पियुष वन दुसरं दोग जाण आसा म्हणलें तागे वीर दोग जाण आसा पळय तागेले असिस्टंट तांगेल मागीर आक्काची रिक्वेस्ट केली की ताणी आमकां म्हणजे तांणी आमी कसं नाही कर न्ही तूं सांगिल्लें मी तांणी कोरको पडल्या वय वय तशें करून हायरार्की आस पडली मागीर तांगेर रिएक्शन घेवचें काम केलें न्ही मीन वयलें हें एक केसा निमित्त काय उणें म्हळ्यार महाराष्ट्रा दाखून गोवा दाखून सोलापूर प्रती एक कडेन दाखून न्हू आमकां एकराशी कंप्लेंट्स न्ही आमचे न्ही म्हळ्यार हें अन्याय जालें न्हय आमकां अन्याय जाला म्हणून विंगड रेल्वे डिपार्टमेंट न्ही ते दोळते आमगेलें महाराष्ट्र एंट्री जायनाशिल्लें आमगेलें किमती तेजे नंतर थंय तांणी थंय देखून येवचें सुरू केलें 2000 चांगल्या पट म्हणजे आमगे 2000 पर डे एवरेज 15 कंप्लेंट्स 15 कंप्लेंट म्हणून हँडल करचें बारीक सुलभ म्हणलें कितें गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटां जायना आमगे सान ऑर्गनायजेशनां कशी 15 कंप्लेंट्स ऑन एवरेज 2000 2001 2 अशी करून कितें कितें आमकां अटेंड करचें जाय न्ही केलो मराठीन बरोवचें केलो तेलंगान तेलुगू लँग्वेजार बरोवचें असं नाही पुरा ते करून जाल्यार आमगेलें सगळेच महाराष्ट्र गव्हर्मेंट ते आमगेलें हें पावलें आमगेलें कार्यविधान कशी तांणी घर धरल्या कशी सोडची म्हणून सांगलो आनी इतली पुरा रेकॉर्ड आसा पळय आमी ओट केलेले ते पुरा आमगे एकल्यान बूक बरयलें कितें हाऊ NGO कॅन वर्क वन इन्सिडेंट शोन म्हणून सांगलें एक बूक बरयलें म्हाका म्हळ्यार एवरी कंपनी ते बूक दिवन पटयलें आनी काम केलें आसा ते बूक काडून ताणें पुरा एक्सप्लेन केला तेन्ना कोणाक अन्याय जालें तेन्ना कशी अप्रोच करूं येता म्हणून सांगून येस इट्स नॉट सो इजी त्या काळार आमी काय एक 30-35,000 रुपया स्पेंड केला एक केसा खातीर कित्याक म्हळ्यार ताण 50-55,000 रुपया ताण स्पेंड केला इतलें जावन तें डी ग्रुप जॉब इज वर्थ ऑर नॉट सी दॅट इज ऑल्सो वी डोंट नो बट आमी पॉसिबल म्हणून सांगूंक मात्र प्रूव केलें इट इज पॉसिबल टू फायट अन्याय पळोवंक ना अन्याय सैसून मुस्का म्हण ना म्हूण सांगूंक पडलें ते एक आमी ह्या विशयांतूच आमी प्रूव केलें दॅट्स ओनली सॅटिस्फॅक्शन वी हॅव पळय म्हणारी कसं जालें तुमकां जावका म्हूण जाल्यार ताजे छान सोडूनच जा म्हणून ताजे मागशें तुमी धांवका तेन्ना मेळटा म्हणून तुमी म्हणचे आनी अन्याय जाल्यार सैसूनच जा म्हणून न्ही तांतू आमगे जालें कशें म्हणटा तो आमगे लूट आशिल्लो विजय देवाडिगा थ्रू आउट तो राम आशिल्लो आनी तागेलें एक ताका स्थैर्य जाव येता म्हळ्यार म्हाका ते जावका ते करूंका घातल्यार आनी कोणें 20 वर्सां कोण अशी लढाई करून बसता म्हळ्यार ते जावका म्हूण एक होराट कोण करता न्ही ताका म्हळ्यार प्रती एकल्यान अन्याय केले ते ताका मस्त बेजार जालो मुगेल कडेन काम करून घेतलें सर कितकी पॉलिटिशियन्सांक मुगेल कडेन काम करून घेतलें आमकां न्याय दी न्ही तुमगे ऑर्गनायजेशना मात्र पळयलें म्हाका कम्फर्टेबल जालें कसं म्हळ्यार लास्ट तुमी सोडतले न्ही म्हणून सांगून केलें आमकां तेन्ना त्या एक धैर्यारी हांवें हात केलेलो म्हणून सांगून ताका एक फाटी बोल मेळ्ळें अशें जालें हय तशी करून तो केन्ना 2017 रिटायर्ड जालो पयलीं रिटायर्ड जालो मागीर आयलो फुडली पळय म्हाका विसर तशें ना खंयचें काम करता म्हणलें इम्पॉर्टंट न्ही म्हाका प्रमोशनय दिलें सर्वीसय दिली तांणी संबळ मात्र चड मेळ्ळो बट इट वॉज ओके विथ मी म्हणून सांगिनो आतां काय दिसता मुंबय सगळ्या निर्माण येवन रमला आतां वर्ष तो मुंबयचे मुखेला की म्हणून म्हाका हांगा ना येरमाळा तागेलें घर आसा तागेलें घर हायवे रूल करतना ಸ್ವಲ್ಪ एफेक्ट जालें आतां निमगेलें तो खंय आसा की म्हणून सांगून कित्याक म्हणल्यार तसले केसीस आसा पळय पुरा आफ्टर 25 years तांकां हांव टी व्ही मुखार तांकां सांगूंक नाशिल्लें गेलें अक्कू लिलाक हांकां तांणी टी व्ही पळय 42 years ऑफ स्ट्रगल 22 years ऑफ स्ट्रगल अशें प्रती एक स्ट्रगल करता हांगा आसा पळय
ते कोणी येतं म्हणून सांगून जनाक एक दंबी गायला रे अशी ऑफिशियल्सांक गव्हर्मेंट मिनिस्टर्सांक परत सरळ जावचे त्या एक इतली सप्त की म्हणून सांगून एक मिगेले काश ओके. इतले वेळो विजय देवाडिगा केसाचे भाग 2चे विशयारी उलयलेले डॉक्टर रवींद्रनाथ शानभाग हांकां हांव धन्यवाद सांगता. धन्यवाद डॉक्टर मॉम. नमस्कार. तशीच आमगेले जागृत जगताचे सर्व वीक्षकांकय हांव धन्यवाद सांगून सर्वांक देव बरें करो म्हूण मागता.